खऱ्या अर्थान जर सगळेच एकठांय भितर सरले जर जाय ते वाचपाक पावपा जाय आनी ताचो अर्थय कळपा ना, ती पिकनीक जातली. ती पिकनीक जावपा जायना, तुमी वाचता ते तुमच्या स्मरणात उरपा जाय, तुमी ताचेर भाशण दिवपाक जाय. आमी परत एक फावटी तालुक्याचेर जर खंयच्याय स्कुलान पसून आमकां सांगलें ज्या जाग्यार खूब मोठी संख्या आसा त्या स्कुलांत पसून ही एक्झिबिशनां आमी लायतले. शिवाजी महाराजा वेळार त्या वेळावेले गोंयचे तांचे संबंध आसात हाचे सगळे आर्कायव्ज डिपार्टमेंटान आमी काडलेले आसात. जे जे महान व्यक्ती जावन गेल्ले आसात 1510 पासून आमचे कडेन आर्कायव्ज डॉक्युमेंट आसात ते परत एक फावटी आमी उजवाडाक हाडपाचो प्रयत्न करतात. म्हजे कडेन हे डिपार्टमेंट आयले नंतर अनेक मुलांतर अशे बदल आमी सुचयले आसात आनी त्या अनुसार आमी कार्य करीत आसात. आनी ही जी ज्योत आसा ही स्वातंत्र्याची ज्योत आनी ती परत मालवण आसतना येणाऱ्या 25 वर्सांक आमी कितें कितें करपाक जाय ही सगळे आमी प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिक करून ह्या भुरग्यांक एक नवे मोटिवेशन, नवे इन्स्पिरेशन, देशा बद्दल पॅट्रियोटिझम, राष्ट्रप्रेम हे सगळे घडोवपाचो आमचो प्रयत्न आसा.